नमस्कार म्हज्या इश्ट इश्टिणींनो, आयज हांव घेवन येयलां एक कविता. कवितेचें नांव जावन आसा बापूय. इश्ट इश्टिणींनो, तुमी जाणातच बापायचो रोल एका घराव्यान कितलो व्हड आसता. आयज काल आवयच ताची सांगात जाल्या तरी बापूयचो एक अंदाज वेगळोच आसता. चलात तर आयकात म्हजी कविता बापूय. तो म्हाका दिसलो दारांतल्या वाटेन येताना. तो म्हाका दिसलो दारांतल्या वाटेन येताना. भज्याचो बेळीचो वास आयलो तांच्या हातान पिशवी धोलताना. भज्याचो बेळीचो वास आयलो ताच्या हातान पिशवी धोलताना. बाबा म्हज्या ओंठार मुको उलो. बाबा म्हज्या ओंठार मुको उलो. तो म्हज्या फुड्यान ममुरकोच हांसतना उबो जालो. तो म्हज्या फुड्यान ममुरकोच हांसतना उबो जालो. म्हजे प्रश्न इतल्या वर्सां खंय आशिल्लो, खंय रे लिपून बसलेलो. म्हजो प्रश्न इतल्या वर्सां खंय आशिल्लो, खंय रे लिपून बसलेलो. जापूच दिली ना. सांज वेळ जाली, आईन दिवो लायलो. बाबा मात न्हाणी घरांत दिसलो नाताना. बाबा मात न्हाणी घरांत दिसलो नाताना. हांव पळयतालें सान म्हाका ताच्या पोंदा नाताना. हांव पळयतालें सान म्हाका ताच्या पोंदा नाताना. चुकून ताचो दोळो, चुकून ताचो दोळो. कानार आवाज, आगो हेका न्हाणू ना. कानार आवाज, आगो हेका न्हाणू ना. बाबा तूं आयलो. बाबा तूं आयलो. हांव आतां व्हड जालां. ती म्हजी चली साना हाची जापूच ना. बाबा तूं आयलो. हांव आतां व्हड जालां. ते म्हजी चली साना हाची जापूच ना. तो पाटार बसलो. तो जेवलो. रात जाली. तो हांसलो म्हाका पळोवन शेतान हातरूण घालतना. तो पाटार बसलो. तो जेवलो. रात जाली. तो हांसलो म्हाका पळोवन शेतान हातरूण घालतना. शाण्या म्हज्या, मोग तुजो बापायचो हांव तुका विसरूंक दिवचो ना. शाण्या म्हज्या, मोग तुका बापायचो हांव विसरूंक दिवचो ना. आयकलें आनी हांवें म्हळें, बाबा हांव विसरूना. खंय रे लिपून बसलेलो. बाबा हांव विसरूना. खंय रे लिपून बसलेलो. जापूच दिली ना. आतां मात म्हजें चलना कितें. आतां मात म्हजें चलना कितें प्रश्न म्हाका पडलो. आतां मात म्हजें चलना कितें प्रश्न म्हाका पडलो. पूण बाबा दिसलो टाटा करीत वताना. पूण बाबा दिसलो टाटा करीत वताना. हांवें हळूच म्हाका चिमटो काडलो. हांवें हळूच म्हाका चिमटो काडलो. आवयस म्हळें हांवें दुखतना. आवयस म्हळें हांवें दुखतना. सपनांत पळयतालें हांव म्हजो आनी बाबाच्यो यादी. सपनांत पळयतालें हांव म्हज्यो आनी बाबाच्यो त्यो यादी. बापूय विशीं कविता बरयतना. हय, बापूय विशीं कविता बरयतना. जाल्यार तर इश्टानो, ही बापूय अशी ल्हानशी घटना म्हज्या जिवितांतल्यो घडलेल्यो हांवें तुमच्या मुखार साकार केल्या. तुमकां ही कविता कशी लागली ही जरूर कळोवचें. हांव तुमचें सोनाली येतलें घेवन आनी नवी साहित्य. तो पर्यंत देव बरें करूं.